Venerable Agnelo, model for the participation of family life, is the theme for the fourth day of the Novena. Participation in family life entails spending quality time with the members of the family, supporting each other, and being that communion of love where there is a revered place for each one, for the other, and for God. Venerable Agnelo's parents, Miguel and Simforosa, and raised the children. मानिवंत आग्नेल कुटुंबात सहभागिलीपणान जीवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फॅमिलींत सगळ्या वांगड्या कडेन सहभागिलीपणान जीवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सोबें वेळ सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानिवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिन्फोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सोबें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या घोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानिवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया. सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. ह्या मिसाची इतेसांवां बरी भलायकी मागता मिनिनो तेलिस पेंजीम. दिनवासता आनी बिझनसांत एस मागता पीटर फेर्नांडीस वेर्ना. कॅनी डेविड जेरिको बरी भलायकी मागता टिना क्वाद्रोस नुवे. दिनवासनेचे मीस साशा डायस सेंटाक्रूज. दिनवासनेचे मीस संजना डायस सेंटाक्रूज. यादनिकाक येवकार दितना सगळीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. Karzat suntos diucia, ekats monan, ekats karzan, tuje mukar ami eta. Ekats monan, ekats karzan, tuje mukar ami eta. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
जे कुटुंब बरोबर मागणी करता ते सांगातान जियेता. आमी दर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचें देणें आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबांत आमचें येणें एक मोगाचें सहभागिलीपण. आयच्या नोवेनाचो विशय मानेवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो. हो विशय कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक, क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबांत रावन आनी सहभागिलीपणान जिवन बऱ्या तत्वां मुळांनी वाडूंक आनी कुटुंबाचें व्हरतेपण काळजान बाळगूंक सांगातान आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी मिसांत फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पुरविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळें विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यूंक सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia, somia kaklutko. Somia, somia, somia kaklutko. Krista, Krista, Krista kaklutko. Krista, Krista, Krista kaklutko. Somia, somia, somia kaklutko. Somia, somia, somia kaklutko. Moima deva Sorgiani shanti dacia istan sonsari. Moima deva Sorgiani shanti dacia istan sonsari. Sorvespora deva Sorgi charaya Sorpodveda deva Deva bapa Ami tuka namaskar kortam, ami tuka din bastam, tuja tor vojvoba pasol, ami tuka vakantam. Moima deva, usorgiani shanti, Dacia istan sonsari. Sumia Jesu Christa, Baba cha eglia sputa. Sumia Deva, Deva cesheli. Tu sonsara che, Pap katar amchi kaklu. Kaklutko tu bapaच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांती
ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी प्रार्थना सोर पदवीदारा सासनाचे देवा शिंपडून गेल्ल्यांक तूं एकठायताय आनी एकठायलोल्यांक तूं सांबाळटाय तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यान तीं एका अखंड भावार्थान एकवटलोलीं जावं आनी प्रिती मोगाच्या गांठीन बांदलोलीं आसूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं सोकरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राज वडचलयता सासनाच्या सासनाक सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप भुरग्यांनो हांव सांगता तें आयकात हांव तुमचो बापूय हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगोर उरतलीं कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला सर्वेस्पोर भुरग्यां उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सत्या गोट करता जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंक जियेतलो जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समृद्ध पाळटा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो स्वभाव सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावूंक मेळटलें तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें सबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफोल दाकाची वाले पोरी फुलतली तुजी गोरकान जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी सबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनात तावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं सबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप भुरग्यांनो सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात हो तुमचो कायदो बासावनी लायलोली पयली आज्ञा ही
तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावनी. अशें तुका बरें जातोलें आनी लांब आवक ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकोवणे प्रमाणें तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी बुद्ध दिवंक तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दोनयाक क्रिस्ताक पोरी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान कालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां कुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताच्या चाकराक कशीं तुमी देवाक जाय तें सगल्या काळजांतावन करतात देखून. मनशां खातीर न्हय, पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपआपल्या बऱ्या वावराक पोरमोणें सोमी मोजोरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोरी चलात आनी तांकां बेगडावचें सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पळयनासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Devace utorai kotati, ti subagi. Taci cushi paldati ti subagi. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तेन्ना जेरुजाल्यांतान फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूसी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुमचे सीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें प्रतिपाल केलो, आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात तें कितें? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक आनी आवयक शिरापतात तीं मरून वचून. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक वो आवयक म्हणटात, म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतात आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक वो आवयक मान दिवचो तेन्ना आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली. दोंग्यानो, अशें इजायासान तुमचे विशीं आदीं फुडेंच सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचे काळीज म्हजे तांय पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोलकी पुजा. तो शिकयता ती
शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाग्योंत अगुस्तीन भोव पवित्रित्वेचेर आपली ट्रिटीज बरयता आसतना एका अनभावाच्यान एथेइस्टान ताचे लागीं विचारलें, संवसार रचचे आदीं देव कितें करतालोय? ताचो प्रश्न जालो, संवसार रचचे आदीं देव कितें करतालोय? आनी भाग्योंत अगुस्तिनान हांसत्या मुखामोडान म्हणलें, तो तुमच्या असल्या मनशांक इफेर्न रचतालोय. पूण कोण सिरियस जावन ताणें म्हणलें, देवाक वेळ ना. गॉड इज ऑल इटर्नल. तोच ओरोम आनी तोच शेवट. तर हांव तुमचे लागीं विचारता, देव संवसार रचची आनी कितें करतालो काय? जेजू जुवांच्या शिव वर्तमानान 17वे आवेस्वरान 24वे वळींत अशें म्हणटा, संवसार रचचे आनी तुवें म्हजो मोग केलोय. एके भाशेन जेजू म्हणटा, संवसार रचचे आदीं देव कांयच न्हय, पूण देव मोग करतालो. आनी हो मोग देवाच्यान आपणाकूच दवरूंक जायना जालो. देखून ह्या मोगाळ देवान संवसार रचलो. आनी संवसार रचून ताणें सगळीं प्रितूम जनावरां रचलीं तेन्ना निमण्या दिसा ताणें मनशाक रचलो. आनी ताणें पळयलो हो मनीस, हो दादलो जो देवान आपणें रचला, तो एकलोच आसा. आनी हाकाच लागून देव म्हणटा, ह्या मनशाक दादल्याक एकलो रावंक बरें दिसना. ताका हांव फावो जाता तसली सांगातीन करतलो. आनी देव एव रचून ह्या दादल्याक सांगातीन दिता. आनी एके भाशेन एक कुटुंबाची तो बी घालता. दिस इज द फर्स्ट फॅमिली. आनी हो कुटुंब देव रचून तांकां आपल्या रचनेंत भागीदारां करता. दे आर कॉल्ड टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एक्टिविटी ऑफ गॉड. पूण हो कुटुंब कितें करता? जायत देव कुटुंब रचता तो तांकां जाय ते भाशेन जिवंक न्हय, पूण देवाच्या आज्ञा काळ जिवंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक देव हो कुटुंब रचता. पूण हो कुटुंब, पयलो कुटुंब आदम आनी एव, ह्या देवाच्या आज्ञाचेर आड वचून आपणाक जाय ते भाशेन जियेतात, देवाची आज्ञा म्हणटात. आनी देव तांकां खास लायता. आनी खास लावन तांकां बागेंत घातलेले ते बागेंतलो तो तांकां भायर उडयता. पूण देव काकलुतसार म्हणून हो देव तांची पातकां बोगसून तांकां तांचेर आशिर्वाद घालता. आनी हो आशिर्वाद घालून कशे भाशेन आशिर्वाद घालता? हो आशिर्वाद घालता भुरग्याची देणी दिवन. हाकाच लागून एव उत्पत्तीच्या पुस्तकांत जेन्ना केन तिका जल्मता, ती म्हणटा, सर्वेस्पराच्या आदारान एक दादलो लिंगाचें देणें म्हाका फावो जालां. सर्वेस्पराच्या आदारान. उगडास आसतलो ती उतरांचो. सर्वेस्पराच्या आदारान. मोगाच्या भाव भयणो, आमकां कुटुंबांत जीं भुरगीं जीं आमकां फावो जातात ती आमचे वस्तुंगी न्हय, पूण देवाच्याच आदारान, देवाचेंच देणें ती आमकां फावो जातात. पूण हीं भुरगीं जेन्ना वाडटात, केन आनी एबल जेन्ना देवाचें देणी वाडटात तेन्ना ते कसलें जिवीत जियेतात काय? केन निराशी जावन, इर्का, जेलसी जावन तो आपल्या भावाक जिवेशी मारता. आनी देव ताचे लागीं विचारता, अरे केन तुजो भाव खंय आसाय? आनी केन देवाक म्हणटा, हांव नकळो, हांव ताचो राखणो कितें? हांव ताचो राखणो कितें? आमी शिकतात ते स्कॉलर्स म्हणटात एक रेथोरिकल क्वेश्चन. रेथोरिकल क्वेश्चन म्हणजे ताका जबाब दिवंक नाका, ताचो जबाब होय. एके भाशेन जेन्ना केन देवा लागीं विचारता,
हांव म्हजो भावाचो राखणो कितें हाचो जबाब ओय तूं देवाचो, तूं तुज्या भावाचो राखणो. आनी तूं राखणो जावन तुका तुज्या भावाशी, तुज्या आवय बाबाशी तुका एक जबाबदारी दिल्या. जशे भाशेन तुज्या आवय बापायक, आदवांक आनी एवेक ही जबाबदारी दिली, तशेच भाशेन तुमकां भावा मोदें एकचारान जिवंक, सहभागिलीपणान जिवंक देवान तुमकांय जबाबदारी दिल्या. पूण कोठा तांकांय बी केन जें पातक करता देव ताका भायर उडयता. पूण भायर उडोवन तशेंच दवरिना. आपल्या मोगाळपणान, आपल्या मोवाळ काळजान ताचेर एक निशाणी घालता आनी आपली कुरपा ताका फावो करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवाधर्माचो विशय जावन आसा भाग्यवंत आग्नेलाच्या आदारान सहभागिलीपणान आमचे कुटुंबांत जिवूंक. तर हे सहभागिलीपण म्हणजे कितें आनी ही जबाबदारी सहभागिलीपणान जिवंक कोणाची? जायते फावटी आमी चिंता ही आमच्या आवय बापायचीच जबाबदारी. ना, ही आवय बापायचीच न्हय, पूण भुरग्यांची जबाबदारी. आदल्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या कोरारान जर तर आमी नदर मारली जाल्यार एक बापूय जावन आसलो आपल्या कुटुंबाचो एक आत्मीक तसोच संवसारी वस्तूंचो गुरू. पयल्या काळार पाद्री सगळे कडेन नासले, पूण हो बापूय आपल्या कुटुंबाक एकठांय करून मागणें करतालो, मागणें चलयतालो. आनी मागणें चलोवन ह्या आपल्या कुटुंबाच्या नांवान तो देवाक येवन बोली भेटयतालो. आनी ह्या कामा वावरा बराबर तो तांचें पोटूय भरतालो. शेतांत भाटांत काम करून तांकां खाण जेवण तो दितालो. एके भाशेन ताचे दोन रोल आसले, आत्मीक तशेंच संवसारी गुणांनी तांकां वाडोवंक. पूण काळ जेन्ना वाडत वेता, नव्या कोरारान आमी कितें पळयता? नव्या कोरारांत आयचें जें दुसरें वाचप जें आमी आयकलां, भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन तो तांकां म्हणटा, आवय बापायनो, तुज्या भुरग्यांक शिस्तीन आनी देव भिरांतेन देवाच्या उतरा काळ तांकां तांचें पालण पोशण करात. शिस्तीन आनी देव भिरांतेन. जेजूच्या काळार ही एक चाल जावन गेली, जे आपल्या आवय बापायक जो बापूय धर्मीक गुरू आपल्या कुटुंबाचो आसलो, तो आतां फकत संवसारी वस्तूंनी लोबदल्लो आनी संवसाराच्या वस्तूंनी लोबलोवन तो आपलें धर्मीक कार्य जें आसा तें विसरून गेल्लो. देखून पावलो एफेसकारांक बरोवन तांकां उगडास करता, तुमकां हें कार्य आसा, तुमची जबाबदारी आसा, न्हय संवसारी वस्तूंनी तुज्या कुटुंबाक शिरगावंक, पूण आत्मीक वाटेन तांकां देवाच्या मोगान शिस्तीन आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमचें कुटुंब चलोवंक. आनी इतलेंच न्हयच आवय बापायची जबाबदारी जाली भुरग्यांक शिस्तीन आनी देवाच्या उतरान वाडोवंक, पूण तो सांगता भुरग्यांची एक जबाबदारी आसा. आनी भुरग्यांची जबाबदारी कसली काय? तुमी जाणात देवान 10 उपदेश दिल्यात. आनी जर तर हे उपदेश आमी वाचता जाल्यार सुटकेच्या पुस्तकान 20व्या जे आमकां मेळटात, ह्या 10 उपदेशां मदलें फकत एकूच उपदेश आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या उपदेशाक एक बासावणी ती रायलेली आसा. देर इज ओन्ली वन कमांडमेंट फॉर वीच देर इज अ प्रॉमीस दॅट इज अटॅच्ड. आनी हो उपदेश म्हणजे आवय बापायक मान दी. आनी जर तर तूं आवय बापायक मान दितलो जाल्यार देव ही बासावणी दिता की तूं लांब आवंक आनी एक सुखी जिवीत जियेतलोय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारुया. जेजूच्या काळार जे आमी शिव वर्तमान आयकलां तेन्ना घडटालें तें हे फारिजेव आनी जुदेव जे लोक आसले ते आपली जबाबदारी आपल्या आवय बापाय सवें कितें करताले? ते कुर्बान म्हणून एक सॅक्रिफायस आसली. ते आपलो जें कितें जोडटात तो
दावो आंटो देवाक दिताले आनी म्हणटाले आमचें जें कितें करचें आसा तें आमी देवाक दिलां. आतां तुमी आवय बापायनी तुमी तुमचें पळोवचें. आमची जबाबदारी कांय ना, आमी जी जबाबदारी आसा ती देवाक आमी दिल्या. आनी अशे भाशेन ते आपले हात धुवून म्हणटाले बरें बाय बाय टाटा बाबाय, तुमी तुमचें पडयात, आमी आमचे कुटुंबाचें पडयतले. आनी जेजू तांकां आज शिटकायता. जेजू म्हणटा तुमी तुमचे सवलतीक लागून फॉर युअर कन्विनियन्स तुमी जे कास्टम आसा देवाचें कायदो नाच तो तुमी देवाचो कायदो म्हणून शिकयतात. देवाचो कायदो कितें काय? आवय बापायक मान दिवप. आयज ह्या काळार आमी अशेंच कितें करता. आमी आमच्या आवय बापायक म्हणटात आमी भायर पड्डेसान वावर करतात, आमी आवय बापायक दुडू धाडटात. दुडू धाडल्यारूच पुरो नाय. दुडू धाडल्यार वय हांवें म्हजें जें कितें करपाचें आसा जबाबदारी आसा ती केली. ना मोगाच्या भाव भयणीनो, ना मोगाच्या भुरग्यानो, ही आमची जबाबदारी न्हय, पूण आमच्या आवय बापायक एक बरी जाप दिवंक, तांकां मानान लेखूंक ही जावन आसा आमची पयली जबाबदारी. आयज जायते आवय बापूय येवन रडटात, फादर म्हजे पूत म्हजे दुवो आमकां पळयनात, आमकां आजिलांनी घातल्यान, आमी तांचे पासत कितली सॅक्रिफीस केली, पूण आतां ताचो फोड ताचो मोग आमकां जो चाखूंक जाय आसलो तो तांचो मोग आमकां मेळोना. आयज भाग्यवंत, आयज मानेवंत आग्नेल आमकां एक नमुणो कसलो, जो एकामेकांक मोगान सहभागिलीपणान एक कुटुंब घडोवन हाडूंक. मानेवंत आग्नेल सदांच आपल्या आवय बापायक मानान लेखतालो. ताची आवय भुरग्यांक, गांवच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. आनी दोतोन शिकयता आसतना मानेवंत आग्नेल तिचे बराबर भुरग्यां बराबर दोतोन शिंकतालो. आनी शिंकतालो जेन्ना जेन्ना आवय कितें काम करूंक जाय आसलें तो आवयचो वावर आपूण करतालो, आपूण भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो. आनी अशे भाशेन आपल्या आवय बापायन कितें हात बोट घालून तो ह्याच सहभागिलीपणांत भागी जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारुया. आमी एकामेकाक हो मान आनी रेस्पेद दिता काय? आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक आनी भुरगीं आपल्या आवय बापायक रेस्पेद आनी मानान लेखतात काय? आमी म्हणटात मामी डॅडी हें काम तुजें, रांदपाचें काम तुजें, म्हजें न्हय. सारून मारपाचें काम म्हज्या भावाचें, म्हजें न्हय. बाजारांत वचून कितें शॉपिंग करपाचें हें काम भयणीचें, म्हजें न्हय. अशे भाशेन आमी वांडे घातल्यात, हें काम म्हजें, हें काम तुजें. आनी पूण एकामेकाच्या भागिलीपणान आमी हो वावर करूंक आमी फाटीं सरता. आयज मानेवंत आग्नेल आमकां जण एकल्याक नमुणो. आनी आयज देवाचें उतर आमकां एकामेकाच्या मोगान, मानान आनी रेस्पेतान वाडोवंक आमकां आकर्शीत करता. तर ह्या मिसांत आमी मागुया की आमचें कुटुंब सदांच देवान निर्मिलोले, देवाचे येवजणे पोरमणे जाल्ले कुटुंब जावंक, सदांच एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या एकवटान वाडलेले कुटुंब जावंक ह्या मिसान आमकां मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन आमच्या कुटुंबाचेर बेसोंग घाल म्हणून मागुया. सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावात्री एक देवाचेर उचारुया. सोदमानता देवा, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारी थंय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो
तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुवें तां जिये आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें राज पुरगोडटाना आपल्या जिवितान मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवंक तशेंच तांणी आपणायलोली क्रिस्ती जाणवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सुवाबागिल्लीपणां जिवंक खरें मार्गदर्शन दिवन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान देशांतले पोरचेक आपलीच फामील कशी स्विकारूंक धर्मा आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सहभागिलीपणां कुटुंबाची उदरगत करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमी दर एक क्रिस्ती भावाटी आमची क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्याक आनी कुटुंबांत आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक ओत बोरीत वेळ दिवन आपल्या सहभागिलीपण आपलो घराबो चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें मोग कुशालकाय आनी शांती वांटूंक सांगातान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आनी सहभागिलीपणाची बरीं फुलां तीं एकामेका सवें अणभवंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्परा भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा कळसाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा हाडटा उंड्या सोऱ्या दाना. जातली रोखडीच आतां आमकां जिवीत दिवपी काना पिवणा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान स्वर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाच्या बापा तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पर्ज जोडून घेतली. तुजे पवित्र सभेन एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्तांचे देवा सर्व काली आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयलीं आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली.
समेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयालपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेची एकूच काम करता ताचे ओस्तोंगी आनी सोर्वांचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड करता आमच्या काळजांनी. तोच सगली पवित्र स्वभाव बरीच आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळाकाळी. देखून सर्गीच्या दोळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, povit, dolbarazzo, sorves fortun, sorgani sonsar moglia, ducia svoj povan, un sorgito caso iso, un sorgito caso iso. Un sorgito caso iso, sorves fora cenavi, ieta ta caso. Un sorgito caso iso, un sorgito caso iso, un sorgito caso iso. बापा, खरोच तो पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेचे ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaca gut porgotuja. Somiaci su tudzie moronami somorom tam, tudzie punorjivon ponami porgotam, tudzia heniat ami odrektam. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो होंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भोग्यंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पौलजुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती
चपोती भाग्योन जुजे भाग्योब दूत आनी सोरकालीत कामांदोल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी तेचे संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोधान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्याच सर्वनाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांक पळोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जाता मनशाचे काम लिपलोलो उड्या रुपान ताणें वाडलें भुकेल्या पिवूंक दिलें ताणेल्या ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यान दुर्बळ क्रेस्तांव सांगाती दोनया चाकरां एका जेवणाक बसयली सोली भुरगीं
देवाची ताचो मायमोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिदमेर नाशिल्लो ताचो मोग मिदमेर नाशिल्लो Monatlo Shimon Salo Puri pun korar saplo Ya paska chete jevo Korara chete jevo Tatso maimu mitmer nashilo Tatso maimu mitmer nashilo Tatso maimu mitmer nashilo Tatso mu mitmer nashilo Tatso maimu mitmer nashilo Tatso maimu mitmer nashilo Tatso maimu mitmer nashilo Tatso mu mitmer nashilo जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा जशें आमी शेवला तो संस्कार भावार्थ्याचो तुजे सवे एकवट कुणायता तशेंच तुजे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण जावं ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन बसूया मोगाल भावा भयणो वातावरणाची कसलीच पर्वा करिनासतना हे दिसाची पयली घडी दोनया देवाक भेटूंक हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आग्नेलान देवा कडेन मागून तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे कांय कळोवण्यो मानेवोत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात ती वायस पॉस्युलेशन ऑफिसांत येवन तुमी कळोवंक जाय जायते स्वयंभावर्थी वजापान जातात तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें म्हणजे एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पॉस्युलेच्या ऑफिसान येल्यार बरें जातलें आमच्या सेमिनारिस्टांक ताच्या शिकपान आनी आकानी कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमचें बसस डेस्क आसा थंयसर तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ही विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर मेळटा आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी सातोडें वावड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता ताचेर आमचे मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यांनी तें घेवंक येता तशेंच तें सबस्क्रायब करूंक येता हे भाशेन झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमच्यांनी आदार दिवंक येता
पाद आंगलाच्या जिविताक लागू जातले वस्तूंचो म्युझियम कोमेताच्या रुमांत तयार केल्लो आसा. मागतां तुमी तो येवन पळोवंक आनी तुमचो भावार्थ वाडोवंक. आयज आमी आमच्या आत्मीक भावा भयणाच्या एकवटाचो दीस समोर उमतां. तांचे इतिहासा पासत सकाळीं आयज 10:30 वाजता किरीत मीस आमी भेटयतले. एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार एकवटाचे वांगडी जावंक ताणें फादर जोझफ फेर्नांदीस हाका मेळचें आनी तुमचीं नांवां ताका दिवचीं. तीच परी हे किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नायट विजील जातलें नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दीस रातची 9:30 वाजता. तें सकाळीं 5 पर्यंत जाता. तांणी ह्या नायट विजिलांत वांटो घेवचो. नोव्हेंबराचे 18 सांजची 4 वरांचेर मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयतले. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक किरीत चोत्राय हे वर्साक पिडेस्तांचे पास आमी दिवचे नात. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस्त आसत जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडची. तशेंच त्या दिसाक 5:15 मीस आसचें ना. कोणाकूय झाड्या पाल्याचीं वखदां घेवंक खुशी आसा जाल्यार ते तुमच्यांनी स्टॉलान वचून घेवंक येता. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलां भेटून, जावं आमच्या मिसावांक, आमच्या सेमिनारिस्तांक शिकपान. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी. मोगाल भवमिनो, मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां, त्रासान, आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना भावार्थान आमी उलो मारता मानेवंत आग्नेल आमकां पावता. आयज मिलाग्रिना रॉड्रिगीस बेनावलीतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजो नातू जल्मलो त्या वेळार ताका फाटीक एक व्हड गूंड लांब आसलें. मारगांव दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातांनी सांबाळूंक जायना म्हूण ताका बांबोली GMCन व्हरूंक सांगलें. थंय वेता तेन्ना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केले आनी रिपोर्ट म्हज्या नातवाच्या प्लेटलेट कावंट सारकी लो आसा म्हूण सांगलें. तशेंच दोतोरांनी सांगलें जर ताका एका वर्सान हें गूंट वचोना जाल्यार तें ऑपेरेशन करून काडूंक पडटलें म्हूण. हे परी 2 म्हयने सरून गेले आनी एक दीस बाबाचे ब्लड टेस्ट केलें. त्या वेळार दोतोरान ताची प्लेटलेट कावंट मातसो वाडला तो पळोवन ताका डिस्चार्ज केलो. आमी घरा आयलीं आनी थोडे दिसां उपरांत बाबाक घेवन पिलार मानेवंत आग्नेलाच्या पांया मुखार हाडलो. त्या वेळार एक पाद्रीन ताचेर मागणें केलें आनी म्हणलें तो सारको बरो जातलो. त्या वेळार हांवें काळजांतान मानेवंत आग्नेलाक मागणें केलें म्हज्या नातवाचें जर गूंड ऑपेरेशन करिनासतना बरें जायत हांव उपकार परगट करतलीं म्हूण. तर आयज मानेवंत आग्नेलाक हांव दिनवासतां. म्हज्या नातवाचें गूंड बरें जालें. 4 वर्सां जालीं तो आतां बरो आसा. मानेवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक हांव मागतां. मोगाल भवमिनो, हो एका शेमायचो भावार्थ तिच्या नातवाच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजामणांनी आमी गरजो घेवन आयल्या. आमचो भावार्थ जी वाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवीदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडा व्हड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तूं विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उत्सरां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल.
एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव. मान्यवंत आग्नेलाक भागवताचो मान मेळूंक मागणी. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सरशी आमी मागतां आमी मागतां व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या आनी बरेपणान आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता आसल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सोबेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोड परगोटणी उद्देशी उगोड परगोटणी उद्देशी मागतां आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padre Agnelo, Jesucia bogta, tuझे नाव ऐस्पोर solta, nisut mi goli tu saun asai, sorgach wada koitai, nisut mi गोडी तू सावन आसाय स्वर्गात वाटा कोयता. उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका दारा. उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका दारा. पिडीवंतांचेर मागणे व वंशेल रोजार आतां इगोर्जेन जातलें.